इच्छा पयलीं पासून आमच्या मनाक आसा युवा मोर्चाची की मडगांवचो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जावचो आनी जे कितें कामां आसात ती मडगांवचे जी कितें कामां आसात ती आमी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराच्या वतीन करची आनी पक्षाचे कार्यकर्त्यांक म्हणजे सगळ्या युवा मोर्चा महिला मोर्चा सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक नवीन संजीवनी मेळची हेचे खातीर युवा मोर्चा पक्षाचो आमदार निवडून हाडपा खातीर कोणी कोण जेंका कोणाक तिकेट मेळ्ळी तेजे फाटल्यान रावन पूर्णपणे हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो मडगांव पयलीं आशिल्लो तो परतून एकदा भारतीय जनता पार्टी कडेन हाडपा खातीर युवा मोर्चा अथक पद्दतीन प्रयत्न करतले पक्षाच्या फाटल्यान रावन पक्षाचो सिंबलाचेर पक्षाचो सिंबल जिखून हाडपाचो प्रयत्न करतले मनीस मागीर फक्त पक्ष हो प्रथम असो आमी हो सिद्धांत आसा देश प्रथम नंतर पक्ष आनी नंतर मी ह्या पद्दतीन काम करून आमी मडगांव परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीचे कमळ करपाचे प्रयत्न करतले 2019चे लोकसभेचे इलेक्शन जे आसा त्या इलेक्शनाच्या खातीर युवा मोर्चा कडेन राष्ट्रीय स्तरा वयल्यान बूथ स्तरा पर्यंत खूब मोठी जबाबदारी आसा ही नवी कमिटी अध्यक्ष म्हणून तुम्ही म्हाका निवडला हाचे लागून हांव तुमचें अभिनंदन करता आनी इतलेंच सांगूंक सोदतां की भारतीय जनता पार्टीन जो विश्वास पयलीं एक कार्यकर्तो म्हणून म्हजी ह्या भारतीय जनता पक्षान निवड केली कार्यकर्तो म्हणून पयलीं हांव ह्या भारतीय जनता पक्षान आयलो तेच्या नंतर म्हजी नगरसेवक म्हणून म्हाका टिकेट दिली गेली मागीर नगरसेवक म्हणून वेंचून निवडून आयलो आनी आज भारतीय जनता पक्षान म्हजेर मडगांवची युवा मोर्चाची अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेतिल्ली आसा तेन्ना इतलेंच सांगता सगळ्यांक आनी म्हज्या वांगड्यांक की आमी एकठांय जावन भरपूर काम करपाचें आसा हाच्या फुडें आनी भारतीय पक्ष जे सांगता म्हणजे पक्ष फाल्यां आमकां जे काम जे करपाक लायतले तितले त्या काम आमी भरपूर करून इतलेंच म्हणटा कशें आसा युवा मोर्चाची कमिटी काडल्या आमी पूण काही गोष्टी आसात म्हणजे अजूनय युवा मोर्चाची कमिटी काडली म्हणजे तें सोंपला युवा मोर्चाची कमिटी काडपाक येता पूण आमकां म्हणजे ज्या लोक आतां युवा मोर्चाची कमिटी आमी डिक्लेअर केल्ली आसा आतां कोणाक दिसता की आपल्याक युवा मोर्चाची कमिटी भितर आसा येवचें जाल्यार आमी तशेंय भुरग्यांक घेवन ते युवा मोर्चा एड करतले शिवाय सावथ गोंयची कमिटी वेगळी जावपाची आसा तितूंकय आमी थोडी मडगांवची जी नांवां आसा तांकां आमी सावथ गोंयची कमिटी घालपाक सोदतात तेजे लागून थोडीशीं नांवां आमी हांगा घालूना ती ऑलरेडी आमी थोडी एड करतले कारण नांव घालपाक जाल्यार कितलीं नांव घालपाक मेळटा म्हणटा तशें त्यांचो प्रश्न मायनॉरिटीचो एक कित्याक नंबर म्हणटा स आमदार मायनॉरिटीचे आसा प्रश्न तो आसा की जे नाव घालपाक कितलीक मेळटा पूण विलिंगली जो आमचे कडेन येतलो ताका नांव शूड अवश्य घालपाचें Does that mean to say that the minority community from Margaon is not willing to support or join the BJP? ना अशें काय आमचे महिला आमी युवा मोर्चाचे जे थोडे आमचे बरोबर आसात तांकां आमी सावथ गोंयची कमिटी खातीर दवरलेले आसा म्हणून तांकां घालूना तेजे सोडून आमी घालपाचें आसा तांकां घालतले सावथ गोवा कमिटी डिक्लेअर जावपाक जाय आज आमी हांगा जमिल्ले आसा भारतीय जनता युवा मोर्चा आज 8 तारीख म्हणजे ह्या वर्सा आमी एक ह्या दिसांनी खुबशी युवा मोर्चाची टिमी डिक्लेअर केल्ली आसा ऑल ओव्हर गोवा म्हणून आज आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा मडगांव कमिटी डिक्लेअर करता तितून निवड जाल्लेली आसा अध्यक्ष म्हणून केतन कुर्तरकर वायस प्रेसिडेंट अधीश पै काणे तसोच कौस्तुभ काणेकार अक्षय पारकर जनरल सेक्रेटरी गौरीश चुरी सेक्रेटरी साईराज शिरोडकर निलाश म्हापशेकर सोनिका लोटलीकर ट्रेजरर दिगंबर गोंड्रे तशेंच एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्सची नांवां सांगता हांव अनिकेत नायक गोपाळ कामत कल्पेश चुरी संदेश पालगोंडा सुभाष नायक ज्ञानेश्वर पाटेकर गुरुप्रसाद शेणॉय तन्वेश नागवेकर सायली काकोडकर रजत राणे प्रवीण चारी अदिती नार्वेकर कुणाल बोरकर आश्वेक काणेकर